विजापुर नेवकार भलायकी सेवा संचालक दोतोर संजीव दळवी आणि काणकोण भलायकी केंद्राचे डायलिसिस सेक्शनाचो इंचार्ज सिनियर दोतोर आर वेंकटेश हांच्या मदीं बिरेस्तारा मारामारी जाली। वेंकटेशान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेंडिंग बिलावयल्यान हो वाद आसा म्हण सांगला। अजून ह्या बाबतीत सोद चालू आसा म्हण पणजे पुलीस उपनिरीक्षक उत्क्रांतराव देसाय हांणी म्हायती दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजिल रॉड्रिगीस। मैं कानकोन में डायलिसिस करता है। हाँ, डॉक्टर है। ओके। वो मशीन डायलिसिस मशीन सब मैं बैंक में लोन करके डायलिसिस कर रहा है, 15 साल से कर रहा है। हाँ। वो मेरा पेमेंट 70 लाख रुपीस रखा है पेंडिंग। हाँ। पेशेंट उधर डायलिसिस है, मेरा बैंक को 2 करोड़ रुपीस लोन देने का है मशीन का। मेरा पैसा 72 लाख रुपीस रखा है। मेरा ये मशीन कब डाला था? मशीन 15 साल से चालू है इधर, 15 ईयर से। तब कौन सा गवर्नमेंट था? पहले का गवर्नमेंट कांग्रेस वो पैसा आता था। कभी ये गवर्नमेंट आया ना, उनका ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में सब एविडेंस दिया। Give me some water, please. Doctor? See me some water, please. Water. He is supposed to pay me 70 lakh rupees. Government has to pay. Government has to pay. असॉल्ट केस जाला, फायटिंग चालू आसा म्हणून। हाँ. सो अकॉर्डिंगली आमचो स्टाफ गेल्ले, आमी विजीट केली हांगा सर। थंय पळय जाल्यार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस संजीव दळवी ताका कोणी तरी एक डॉक्टरान असॉल्ट केलेलो एंड वी व्हेरीफाईड दैट द डॉक्टर हू हॅड असॉल्टेड द डायरेक्टर हिज नेम इज आर वेंकटेश इंचार्ज आई थिंक इज अ डायलिसिस सेक्शन इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल। आई थिंक ही हॅड विजिटेड फॉर सम ऑफिशियल पर्पज आणि तशें तेंचे कितें तरी मदीं तेंचे मदीं कितें तरी उलोवप जालेलें आनी ताका लागून कॅबिनान दिसता तेन्ना गाणं तुजेर कितें रॉड मारलो असो इज वॉट दे आर सेयिंग बट वी नीड टू एक्झॅक्टली टेक द स्टेटमेंट एंड टेक द कंप्लेंट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड इफ ही इज रेडी टू गो अहेड then we will definitely register. सध्या केस कोणाचेर कंप्लेंट फायल केला? केस कंप्लेंट अजून काय फायल करूंक ना बिकॉज द डायरेक्टर हिमसेल्फ हॅड टेकन अ स्टेप एंड प्रोसिडर टू GMC फॉर ट्रीटमेंट सिन्स ही वॉज असॉल्टेड ऑन द हेड। बरं, डॉक्टर वेंकटेश हिंगा कसो पावलो? कोणे हाडलो? डॉक्टर वेंकटेश आमी विजीट केल्ली न्हू, तेन्ना तो सकल आशिल्लो इंजर्ड पोजिशनान। आमी घेतलो आनी आमच्या स्टाफान आमच्या गाडयेन ताका हांगा काडून आतां 108 येयली, ताका आतां ट्रिटमेंटाक रिफर केला। सो वूड द पुलीस फायल एन FIR? कितें जातालें एक्झॅक्टली? इफ दे आर वेटिंग फॉर द कंप्लेंट? वी आर वेटिंग फॉर द इंजर्ड कंप्लेंट न्हू। कंप्लेंट जायत न्ही, कंप्लेंट तो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे गो अहेड।